नमस्कार. पेज टर्नराच्या आयच्या एपिसोडात तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, काय पुस्तकां काय साहित्य अशें आसता जे आमची सृजनात्मक भूक भागयता. पण काय साहित्य काय पुस्तकां अशी असतात जी आमच्या काळजात आमच्या मनात खोलवेर रिगून आमची एक आंतरिक भूक भागयतात. आम्ही खंयच्याय संस्कृतायेन पळयतात की अशा तरेची कितलीशीच पुस्तकां आमकां दिसतली आणि भारतीय संस्कृताय म्हणली जाल्यार आमची भगवद्गीता अशा तरेचे पुस्तक अशें आमी म्हणूं येता. या भगवद्गीतेचो आप्रोस कोंकणीत हाडपी आणि निकतेच प्रकाशित जाल्ले गीतार्थ या पुस्तकाचे लेखक संपदाबाई कुंकळकार आज आमच्या सांगातान आसा. संपदाबाई, येवकार तुमकां आयच्या आमच्या एपिसोडात. आणि मुजरत तुका सुरवातेकूच विचारन दिसता की अशा तरेच्या विशयाचेर येद्या व्हडल्या धर्मग्रंथाचेर भगवद्गीतेचेर आधारित पुस्तक तुका कित्याक बरें दिसलें? म्हाका दिसता जो अभ्यास करता मनाची शक्त विचार ताका खंय तरी भगवद्गीताचेर अभ्यास करचो अशें दिसता. आनी म्हजी खूब इच्छा आशिल्ली. म्हजी एक अशी एक कोट आसा की जे पुस्तक तुका वाचन दिसता आनी जे बुक शेल्फान ना ते तुवें बरोवचें. सो त्या प्रेरणेन हांवें पुस्तक बरोवंक घेतलें. म्हणजे पयलीं चिंतिल्लें की अभ्यास करतलें म्हणून. मागीर म्हाका दिसलें की एक पुस्तक बरोवचें, एक आप्रोस कोंकणीन बरोवचो, कित्याक मातृभाशेन जे तुका कळटा न्ही, जी जावं फिलॉसॉफी जावं तत्वज्ञान, ते तुका दुसऱ्या भाशेन कळना. सामकें. सो ही म्हजी खूब वर्सांची इच्छा आशिल्ली की हांवें एक कोंकणींतल्यान आप्रोस बरोवचो म्हणून अभ्यास करपाक घेतलाय. आणि म्हाका दिसता म्हणजे अशा तरेचे धर्मग्रंथ जे आसा ते चड करून संस्कृत भाशेन आसा. सो तुजो अभ्यास करपाची प्रक्रिया कशी आशिल्ली आणि संस्कृत तुका कळटा काय कितें, काय कशे तरेन तुवें हो अभ्यास केलो ह्या पुराय धर्मग्रंथाचो? पयलीं म्हळ्यार संस्कृत तेन्ना तितली येनाशिल्ली. मागीर अशेंच उलयतना म्हाका एका मनशान म्हळें की संस्कृत म्हणजे ते संधी केल्ले शब्द आनी तुका संस्कृत कळना जाल्यार ते एथिकल आसचें ना. मागीर हांवें क्लासीस जॉयन जाले हांगा माशेलान. मातशें जुजबी कळपाक, कित्याक ताका कोंकणी मराठी कळटा, ताका संस्कृत मातसो कळटा कित्याक आनी देवनागरी स्क्रिप्ट एक आसल्यार, आनी दुसरे म्हळ्यार थोडे विशय सवकळीचे आसता. पूण मातशे ग्रामर कळचे आनी शब्द कळचे म्हणून हांव थोडे दीस क्लासीक गेले. आनी मागीर हांवें खूब अणकार वाचले आनी खूब भाशा वाचली. म्हजी प्रक्रिया कशी आसता की हांव खूब वाचन करता. वाचन करता, टिपणां काडटा, तकलेन घोळयत रावता आनी मागीर म्हाका कितें तरी सुचता. आनी जेन्ना हांवें पुस्तक अशें म्हणजे बरोवया अशें ठरयलें तेन्ना हांवें एक वर्स दुसरें काय वाचूना. कित्याक मागीर तकलेन खूब विचार येता की म्हजी प्रक्रिया चड विचाराची, म्हणजे चित्ता मागीर म्हाका सुचता बरोवपाक. सो ते एक वर्स हांव कांयच वाचलें ना, फक्त गितां वाचली, वेगळ्यो गितां, लेख, तांचे अणकार, भाशा. आनी मागीर अटेम्प्ट करुया, जाता काय ना, पयलीं चिंतलें की मातशें करुया, अशें करून करून शेवटी तें जालें. बरोबर. पूण संस्कृत शिकची पडली कित्याक ते खूबच डिफिकल्ट संधी केल्ले शब्द आसा. सारकें. आनी खरेंच कौतुक तुजें की एक भाशा शिकून तुवें ताचे कडेन वचपाचो यत्न केलो. आनी संपदाबाई, मुजरत तुका विचारन दिसता की आमी अध्यात्म म्हणया किंवा अशे तरेचे फिलॉसॉफिकल विशय जे आसात ते खूब अशे गिन्यानी, एक तर एक खूब विद्वान गिन्यानी लोकांनी ते वाचचे किंवा ते वाचतात अशें आमी समजतात, किंवा खूप देवभोळे देवभक्त लोक वाचचे अशें आमी समजतात. व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस की हे अशे तरेचे आध्यात्मिक पुस्तकां आसा किंवा भगवद्गीते सारको ग्रंथ हो कोणे वाचचो, हो कोणा खातीर अशें तुका दिसता? भगवद्गीता हो खरो नॉर्मल मनशा खातीर अशें म्हाका दिसता. आनी भितर अशें आमी म्हणटा की तो आमच्या धर्माचो ग्रंथ, पण भितर हिंदू धर्माचे अशें कांय ना. मागीर तूं देवाक अशें म्हणजे धर्मग्रंथ म्हणजे आमकां दिसता की तो इट प्रोवोक्स यू की तुमी देवाचें करा, अशें जाया, धार्मीक जाया. हांगा आसा की तुमी कशें मनीस बरें जाया. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे भगवद्गीता हो बरयल्लो इज फॉर नॉर्मल मनीस. हातून एक प्रश्न आसा विचारता श्रीकृष्ण अर्जुन श्रीकृष्णाक की गृहस्थ बरे काय संन्यासी बरे? तो म्हणटा गृहस्थ उच्चते. आणि सगळे कडेन तेच सांगला की तुम्ही सगळे घरदार सांभाळून सगळे प्रपंच करून अध्यात्म करा. म्हणजे कितें अध्यात्मिक लक्षणां म्हणजे एक बरो मनीस जाया जो दुसऱ्यांक त्रास करना. अध्यात्म म्हणजे भगवे कपडे घाले वा हिमालयान गेले लोक खूप ध्यान धारणा करतात करतात, पण ते अध्यात्म न्ही. अध्यात्म म्हणजे दुसऱ्यांक त्रास करप ना आणि आपले काम करप जे आपल्याक जमता ते सारकें. सो भगवद्गीतेन अशें म्हणजे अशे गजाली आसा की तू नास्तिक असू, तू आस्तिक असू, तू रॅशनल असू, तू कोणी असू, पण वास्तवीक तुका एक संकट तुझे जे प्रॉब्लेम आहा ते मूळ कळटा. उपदेश जरी तो अर्जुनाक केला
तो इट इज व्हेरी युनिवर्सल. बरोबर. आणि थंय म्हणजे आनी खूप लोक म्हणटा की तो संन्यास घेतलो न्ही तर गीता वाचली म्हणून. संन्यास घेवपा सारकें गितेन कांयच ना. थंय एक अशें आसा की यू हॅव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द व्हील ऑफ लायफ. बरोबर. म्हणजे मनशान नॉर्मल वागचें. सगळे तुमचे जो तुमकां दिसता आतां खंय लोक म्हणटा अध्यात्म करप म्हणजे सगळें सोडप आनी तशेंच कांय ना भितर. बरोबर. इट इज फॉर नॉर्मल मनीस, साधारण मनशान. आनी दुसरं म्हणजे एक हें आशिल्लें की आज वेळी जे कोंकणीन सुद्दां ज्यो आयल्या गिता सगळे विद्वान मनीस, बाकीबाब बोरकार, रवींद्र बाब केळेकार, सुरेश बाब बोरकार, छोडे गोंयबाब. आणि अशी एक गैरसमज आसा की भगवद्गीता ही फक्त पंडित इंटलेक्च्युअल मनशा खातीर. सो म्हाका दिसलें की म्हज्या सारखे मनीस, साधारण मनीस, ल्हान जेन्ना हांव खंय अशें पंडित काय त्या कॅटेगरींतले न्ही, तांचे तर अजिबातूच न्ही. सो साधारण मनीस जेन्ना हे अभ्यास करतलो आनी गितेचेर कितें बरयतलो तेन्ना बाकीच्या मनशांक दिसतलें की ना अरे संपदान बरयला म्हणजे सोंपें आसतलें. हो म्हजो मेन हें आशिल्लो. बरोबर. आणि संपदा तुवें जशें म्हळें की तुवें इतलो अभ्यास केला, वाचन केला ताचेर आनी खूब व्हडलो ग्रंथ म्हणजे ते सगळे हातून तुजे येवकूय ना, तुवें बी सांगला. पूण हातूंतलो खंयचो एक श्लोक म्हणया किंवा एक लर्निंग जे तुका खूब भावलें किंवा तुका तुज्या काळजाक खूब लागींचे दिसता अशें खंयचे अशे खूब श्लोक आसा भितर, खूब खूब संकल्पना आसात. पूण भितरली एक आवडटी म्हाका योगः कर्मसु कौशलम. आमी म्हणटा पळय योग असता. योग म्हळ्यार कितें, जे काम करता पळय ते कुशळटायेन करप. उदक पितळे लोक उदक पितना पळय घुस्मटता, आंगार उडयता, ते उदक तूं बरो अलर्ट जावन पिता तेन्ना तुका योग साधलो. तूं सान मारता, तूं हाटून घडी करता, जी खंयची गोष्ट त्या पॉयंट ऑफ टायमान तुवें सुशेगादपणान केली तो योग. म्हणजे तुवें अलर्ट आसचें की हांव कितें करता, हांव हें काम करता. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वधर्म. प्रत्येक मनशाचो एक पिंड असता. आता तू कवयित्री, आता आम्ही लेखिका दोन्ही, पण तुझो पिंड वेगळो, म्हजो वेगळो. सो जे आपल्याक जमता ते करचे. काय लोकांक दिसता अरे कविता बरयता म्हाका वाचूंक खूप प्लॅटफॉर्म मेळटा, हांवें बरोवची काय, तुमकां जमना जाल्यार ते करचें न्ही. वा केन्ना केन्ना आमकां कशें दिसता की त्या प्रोफेशनान खूब पयसो आसा वा खूब नांव आसा, सो आमकां जमता पळय ते सोडून दुसरे कडेन वता, अशें कॉन्सेप्ट आसा. आनी एक सुंदर खूब भितर एक कॉन्सेप्ट आसा की मनशान मरतना म्हणटात ते की उत्तरायणान मरचें, दक्षिणायणान मरचें न्ही. आतां भगवद्गीता जेन्ना हें सांगता, आतां आमकां खबर आसा की आमच्या हातान आसना, मनीस केन्ना मरता, मरण हें सामकें अनप्रिडिक्टेबल, तें केन्ना येवं शकता. ताचो फाटलो अर्थ असो की मनशान उत्तरायण म्हणजे तो भाग जेन्ना सूर्य आसता इन नॉर्दर्न हेमिस्फियर, उजवाड, म्हणजे मनशान मरतना ज्ञानी जावन मरचें. नो मॅटर वॉट एज यू आर, जाता तितले तुवें ज्ञान कमोवचें. आनी दक्षिणायन म्हणजे सगळो काळोख, कसलो काळोख, नेनाळपणाचो. बरोबर. सो अशे ल्हान ल्हान कॉन्सेप्ट भगवद्गीतेन आसात जे ताका धर्मा कडेन, जाती कडेन कसलोच संबंध ना. इट इज जस्ट उपदेश की मनशान कितलें बरें जगूं येता आनी कशें जगूं येता. बरोबर. आनी सामान्य आयुश्यान आमी ज्यो गजाली मनशा खातीर ते सांगता की गृहस्थ उच्चते म्हणटा. म्हणजे जो मनीस लग्न करता, संसार करता, भुरग्यांक वाडयता आनी हे सगळें करतना एक समाजाक योगदान दिता, तो उच्चते. जाका कांयच लागना, जो बसून बसला हिमालयान आनी जॉब करता, तो व्हडलो न्ही, साधारण मनीस व्हडलो. बरोबर. आनी संपदा तुजी म्हणजे पुस्तकाची जर आमी लिस्ट पळयलें जाल्यार तुजें एक तर फिलॉसॉफी आनी मागीर आतां अध्यात्म. सो इतल्या ल्हान वयाचेर जनरली कोणी ह्या विशयांक हात घालपाक सोदना, कोणी सृजनात्मक लेखनाकडे वता, हेर हाच्या कडेन वता. सो तुका ह्या विशया बद्दल रुची कशी निर्माण जाली आनी हातूनच बरोवचें अशें तुवें कित्याक आनी केन्ना ठरयलें? बरोवचें ठरयलें म्हणजे आमी म्हजें वाचन पयलीं पासून खूब आशिल्लें आनी आमगे कशें घरान कितें वाचलें की हांव मम्मीक सांगता, मम्मी म्हाका सांगता की आमी सेपरेट वाचता कितें कितें. सो एक पॉयंट ऑफ टायम हांव इतलें वाचपाक लागलें की मम्मीन म्हाका म्हळें की आतां तूं खूब वाचता, आतां तूं बरोवपाक लाग. हांवें म्हाका जमचें ना बरोवपाक. म्हणलें ना, बरोवन काड, एक लेख काड. सो तिणें म्हाका सांगलें की बरें. तशें बरोवपाक सुरवात ती जाली. आनी मागीर एक पॉयंट ऑफ टायम पयलीं हांव हें वाचतालें खूब मोटिवेशनल साहित्य, मनाची शक्त. मागीर एक पॉयंट टायम असो जालो की म्हाका खूब सॅच्युरेशन जालें की हांव तेच वाचता. मागीर हांवें रवींद्र बाब केळेकार वाचलें. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाका तत्वज्ञान आवडटा. खूब रवींद्र केळेकार वाचलें आनी फिलॉसॉफी वाचली. आनी जेन्ना फिलॉसॉफी वाचता तेन्ना तुका भगवद्गीता वा अध्यात्मा कडेन तूं आपसूक वळटा. सो तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हजी
जो खरो पिंड आसा तो वैचारीक हातून वाचन करपाचो आनी म्हाका जमता तशें बरोवपाचें. बरोबर. तुवें तुज्या मम्मीचो उल्लेख केलो म्हणून मुजरत विचारता. आमी सगळी ज्योतिबाई कुंकळकाराक वळखता आणि घरातूच एका तरेन तुका लेगसी बरोवपाची आनी येदी व्हडली लेगसी म्हणजे लेखन, कला, एक्टिंग, ट्रान्सलेशन सगळें. सो अशें खुबदां जाता म्हणजे हांवें स्वता भोगला की घरान जेन्ना अशे तरेचो एक लेखक आसता की केन्ना केन्ना एक दडपण येता काय कितें की तुका अशें केन्नाय दिसला की आय हॅव टू लिव्ह अप टू हर किंवा एका तरेन समाजान खंय तरी तुलना जाता की अरे ज्योतिबाई येदे व्हडले म्हणटकच तुवें तशें बरोवंक जाय. सो केन्ना हाचो त्रास जाला आनी हाव हॅव यू डेल्ट विथ इट? हांवें हो केन्ना विचार केलोच ना. म्हज्या खातीर शी इज माय हिरो. Yeah. सो ज्योतीचेच चली म्हळें म्हण म्हाका अशें केन्नाच हांव सांगता म्हाका वळखल्या ज्योतीले चली म्हणटा. सो म्हजी ओळख ती हांव फाल्यां इवन इफ आय वॉज नॉट अ रायटर की ती म्हजी ओळखूच न्ही, हांव तिचेच चली. दुसरी गोष्ट म्हणजे आमगे तशें कॉम्पिटिशन ना म्हणजे हांव केन्ना चिंतूकूच ना की हांव बरयतना आय हॅव टू लिव्ह अप टू हर लेगसी ऑर सरपास हर हो विचारूच नाशिल्लो. बरोबर. म्हजें बरोवप फॉर मी म्हाका मुक्त जावपाचें साधन. सो हांव चिंतूकूच ना केन्ना की हांव साहित्यीक जातलें म्हणून. सारकें. ते जशें एक अटेम्प्ट एक बरोवया पळोवया जमता अशें आयिल्लें. दुसरी गोष्ट म्हळ्यार मम्मी कडेन लोक म्हाका खूब विचारता की सगळे एकदां म्हाका एका मनशान म्हळें की मम्मीन बरयल्लो लेख तुज्या नांवान छापिल्लो बरो जाला म्हणून. सो लोकांक दिसतालें पयलीं की ज्योती बरोवन दिता आसतलें म्हणून, सामकें. व्हिच इज नॉट ट्रू. आनी म्हाका केन्ना अशें वायट दिसलें ना की म्हाका बरें दिसलें रे इतलो बरो जाला की येदे म्हणजे मम्मी सारक्या ज्यो प्रस्तावीत बरोबर. लेखी कडेन म्हणजे तुलना जाता म्हणजे हांव बरें बरयता अशें दिसलें. आनी तशें काय तो हें नाशिल्लो की हांव ते केन्ना विचार करूंकूच ना बरोबर. की आय हॅव टू लिव्ह अप तो ताण नाशिल्लोच केन्ना म्हज्या मनान नाशिल्लो. कित्याक हे हांवें स्वता भोगला म्हणजे म्हाका याद आसा म्हजो बाबा जेन्ना भायर पडलो तेन्ना म्हज्याच घरांतल्या एका मनशान म्हाका डायरेक्टली म्हळें की आतां तूं बरयता तें तू बरयता हें आमकां मान्य जातलें. सो तांकां सदांच दिसतालें की बाबा खंय तरी बरोवन दिता काय कितें आनी खूब जाणांक भोगचें पडटा. बट आय थिंक वी हॅव टू फायंड अवर ओन वेज ऑफ डुईंग इट. आनी तो ताण घेतलो की तुका ते म्हणजे तो म्हणजे लोक करतात उलयता ना बरोबर, आनी ज्योती बरोबर. बरयता तूं बरयता अशें ते जाता. पूण तो ताण हांवें पर्सनली केन्नाच घेवना आनी मम्मीनूय केन्ना दिवना की तूं Right. बरयतनास. तो अशें ना ते तिच्या कडल्यान केन्ना काय येवना. रायट. सो मागीर तुवें इतलें सगळें बरयलां, इतलीं सगळीं पुस्तकां बरयल्या, मुखार कितें आनी कितें प्रोजेक्ट आसा तकलेन आनी आसा, कित्याचेर तूं एक, काम करता ऑलरेडी? हांव अशें म्हळें की रवींद्र बाब केळेकार इज माय आयडियल म्हणटा तशें. तांणी एक हें केल्लो एक एक्सपेरिमेंट कोंकणी साहित्यान जे ही वॉज इन्स्पायर्ड बाय फ्रेडरिक नीत्शे की जे तुका सांगपाक सोदता पळय तूं 2 पानांनी एका निबंधान लेखान ते ल्हान एका पेरान सांगप. बरोबर. म्हणजे वथांबे आनी सांगाती सारकी पुस्तकां आसा पळय तसो एक प्रयोग हांव करपाक सोदता म्हणजे केला. ओके. म्हणजे ते सद्या काम चालू आसा. ओके. आनी एक अणकाराचें काम चालू आसा. आनी म्हाका दिसता की हांव उपनिशद सद्या अभ्यास करता. उपनिशद, यक्ष प्रश्न की बाकीचे जे हें आसा बरोबर. भारतीय साहित्य ते एक हाडचें कोंकणीन. ओके. चड फिलॉसॉफी अध्यात्म तांचेर काम चालू आसा. सो आमकां बेगिनात बेगीन ते वाचपाकूय मेळूं. आनी सोपोवच्या पयलीं गितार्थांतले तुजो आवडीचो खंयचो एक ल्हानसो भाग जर आमच्या आयकुप्यांक तुज्या तोंडांतल्यान आयकूंक मेळ्ळो जाल्यार बरें दिसतलें आमकां. सो जें तुका जाय तें. प्रोसांतलें एक वाचता हांव. शुअर. झुजा मळार गिता सुरू जाता. हो उपदेश कोण करता आनी कोणाक करता हाकाय म्हत्व आसा. श्री कृष्ण अर्जुनाक उपदेश करता. एक युग पुरुष एका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धराक उपदेश करता. ज्या झुजा मळार झुजपाक अर्जुन आयला ते झुजपाक लागपी सगळ्यो विद्या ताका येता पूण तो स्वता कडेन हारला. आमचें बी अशेंच जाता. भायल्या जगाक तोंड दिवपाक आमी सज्ज आसता पूण स्वता पासून पयस धांवतात. खरें झूज हे आपलेच बराबर आसता. सगळ्यात म्हत्वाचें झूज. झूज कर हो संदेश फकत अर्जुनाक न्हय जाल्यार आमकां सगळ्यांक आसा. आमचे भितर आशिल्ल्या अवगुणा कडेन अहमा कडेन झूज करपाक जाय. भया कडेन झूज करपाक जाय. रागा कडेन झूज करपाक जाय. आमचे अवगुण, अहम, राग, भंय ह्यो सगळ्यो साखळ्यो ज्यो आमकां बांदून दवरता आमचे उदरगतीचे आड येतात. दुसऱ्याक सुदार म्हूण सांगप खूब सोंपें पूण स्वताक सुदार म्हूण सांगप खूब कठीण. मुळान स्वता भितर दोश सोदून काडप चड कठीण. उणें खावप, व्यायाम करप हें आरोग्या खातीर बरें हें आमी दुसऱ्यांक सांगतात पूण जेन्ना रुचीचें जेवण दोळ्या मुखार आसता तेन्ना आमी उणें खातात? अजिबात ना. व्यायाम करतात? ना. जो संवसारा कडेन झूज करता तो योद्धो पूण जो स्वता कडेन झूज करता तो वीर. स्वताचेर मेळिल्लो विजय सगळ्यांत चड म्हत्वाचो.
जिविताचे झूज हे मनशाक झुजचेच पडटा. दर एकल्याच्या जिवितांत समस्या येतात. गीतेन सांगला ताका भिवून पळून वचनासप, तांकां तोंड दिवप, तांचे समाधान सोदप. गीता मनशाच्या पूर्ण व्यक्तिमत्व विकासाचेर भर दिता. आमची कूड ही 5 महाभूतांतल्यान तयार जाल्या. तातूंत 10 इंद्रिया, हावपण, बुद्धी आनी मन आसता. जाका आमी आत्मो म्हणटात तो प्राण वा चैतन्य आसता. कुडीत 6 तरांचे बदल घडटात. जल्माक येवप, वाड जावप, तशीच कांय ते पुरप, भुरगे जल्माक घालप आनी मागीर ल्हव ल्हव कूड इबाडत वता आनी अखेरेक ना जाता. ही कूड सासणाची न्हय, पूण तिचे भितर आशिल्लो आत्मो मात सासणाचो, तो ना जायना. संवसारांत सगळे जीव प्रकृतीच्या कुसव्यांतल्यान जल्माक येतात. आमची कूड, जनावरां, झाडां सगळें. हे धर्तरेर कांय सासणाचें ना. हे जग बदलत आसता. आज आसता ते फाल्यां आसना. सगळे खिणयाळे, खिणाक बदलता. पूण ह्या सगळ्या भितर त्या परमात्म्याचो अंश आसा. शेट भांगराचे वेगवेगळे अलंकार करता. हार, कांकणां, मुदयो, सरपळ्यो. अलंकार जरी वेगळे असले तरी धातू भांगारूच आसता. तशेंच आमी सगळीं वेगळी दिसली तरी सगळ्या जिवा भितर ताचो अंश आसा. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे गीता आमकां कितें कर वा कितें करिनासप हें सांगिना. गीता आमकां 2 वाटो दाखयता आनी खंयचे वाटेन चलप हें मात आमचेर सोपयता. खूप सुंदर आणि कितली साधी सोपी भाषा. आणि म्हाका दिसता अशा साध्या सोप्या भाशेंतल्यान जर तत्वगिन्यान म्हणया अध्यात्म आमच्या लोकां मेरेन पावले जाल्यार मागीर हो विशय कठीण किंवा हो विशय म्हाका समजुचो ना हे अशें आमकां जे खुबदां दिसता ते दिसपाचें थांबतले. संपदा तुज्या कडल्यान चडांत चड अशे तरेचें साहित्य आमकां वाचपाक मेळूं. आनी जे विशय म्हणजे आमी सदांच म्हणटात की कोंकणीन सदांच आमच्या लेखकांनी जे ना ते हाडपाचो यत्न केला. सो तुजो जो हो यत्न आसा तो कोंकणीकूय सदांच पूरक थारू अशें हांव मागता. आनी आमच्या आयकुप्यांकूय बी आज एक वेगळ्या तरेच्या पुस्तका विशीं तुमकां म्हायती मेळ्ळी. आमच्या संपदाबाई कडेन संपदाबाई कडल्यान तुमकां आयकुपाक मेळ्ळें ताच्या गितार्था विशीं. मुजरत हें पुस्तक घेयात, मुजरत हें पुस्तक वाचात. ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान हें पुस्तक छापला, प्रकाशीत केला. तांच्या कडेन हें अवेलेबल आसा. मुजरत वाचात आनी तुमचो जो रिस्पॉन्स आसा तो संपदाबाई मेरेन मुजरत पावयात. पेज टर्नर अशेंच पळयत रावात. पेज टर्नराक जो तुमी मोग दिता तो असोच दीत रावात. रीड्स अँड बुक्स आनी पलाश अग्नी स्टुडिओज फॉलो करात आनी आमी रोखडीच आनीक अशे तरेचे एपिसोड घेवन तुमकां मेळटली. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.